जसे गव्हर्मेंटान 2000 मायनिंग लेट मनोहर पर्रीकर आसतना सुरवातीक मदत करताले. फॉर एग्जाम्पल आमी आमची सगळ्यांचे अकाउंट NPA जाल्ले आशिल्ले. त्या अकाउंटात NPAंतल्यान कशे भायर काडपाचे. देन 17, 18, 19 ह्या पिरियडा भितर तांणी मायनिंग चालू केल्लें. देन सरकारान परत मायनिंग चालू करचें आनी सस्टेनेबल मायनिंग हे गोंय सरकारान चालू करपा खातीर आमचोय तांकां सपोर्ट आनी तांणी आमकां तें मायनिंग चालू केलें. जाल्यार आमच्यो एक्जिस्टींग बार्जीस आतां सद्या आमचे कडेन अबावट 38 बार्जीस आसा. 38 बार्जीसांतल्यो जवळ जवळ 20 ते 22 बार्जी ऑपरेटींग आसा सद्या. बाकीच्यो बार्जी रिपेरींग फॉर वेटींग, अंडर रिपेर अश्यो आसा. आनी थोड्यो बार्जी आमच्यो गोंयाच्या भायर गेल्यो. आतां त्यो गोंयाच्या भायर कित्याक गेलो? गोंयाच्या भायर गेलो तर हांगा एम्प्लॉयमेंट ना आनी भायरूय आसा म्हणून चड पयशे जोडटा म्हणून ते गोंया भायर गेले अशें न्ही. फाल्यां सकाळीं हांगा 20 मिलियन टन जायत जाल्यार हांगा बार्जी शॉर्ट पडटल्यो आनी त्यो बार्जी हांगा येवंक शकता आनी सरकाराकूय मदत जावंक शकता. बिकॉज इकॉनॉमिकली ग्रोथ जर जातलो जायत जाल्यार सगळ्यांनी बरोबर वचपाक जाय. सो सरकार म्हणजे पयलीं लिजा दिल्ली आसा. आमी सरकारा कडेन विनंती केल्ली जे लिजा दिल्ली आसा तांकां बेगिना बेगीन ज्यो कितें एनओसीज जाय आसा त्यो सगळ्यो दिवन बेगीन मायनिंग चालू करा. आनी सस्टेनेबल मायनिंग 20 मिलियन टन जर जायत जाय जाल्यार वॉट एवर द एक्जिस्टींग बार्जीस आर गोईंग टू बी देर कॅन सॉल्व प्रॉब्लेम जावंक शकता. सरकारा कडेन हांव चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीचो लॉजिस्टीक कमिटी चेअरमॅन आसा म्हणून म्हाका खबर आसा. वेरियस टायम आमी मार्मुगांव पोर्ट ट्रस्टच्या चेअरमॅनाक मेळ्ळे, शिपींग मिनिस्टराक मेळ्ळे आनी पोर्टात सद्या JSW एक पोर्ट आसा, अडानी एक पोर्ट आसा आनी दुसरो पद नंबर 9 आसा. पद नंबर 9 आसा तो ऑपरेशनल ना. आमी सरकारा कडेन विनंती केल्ली आसा. आतां आमकां बार्ज ओनर एसोसिएशन सुद्दां वचून थंय रिप्रेझेंटेशन आमी ऑलरेडी प्लॅनिंग केल्या. फाल्यां सोमवारच्यान आमचें स्टार्ट जातलें कोणाक रिप्रेझेंटेशन कशें दिवपा जाय तशें. आनी तुमी विचारल्या प्रमाणे मार्मुगांव पोर्टात धंदो येवपाचो जो आफ्टर मायनिंग बॅन मार्मुगांव पोर्टाची पोझिशन इज ऑल्सो डावन, एब्सोल्युटली डावन. 10,000 कामगाराचे आतां 3 ते 4,000 कामगार आसात. दे आर नॉट एबल टू पे देअर पेन्शनर प्रॉपरली. इतली तांकां लॉसीस आसा. बट सद्या तांणी पद नंबर 10 आनी 11 हो बी आउटसोर्स केल्लो आसा. आतां आउटसोर्स करता आसतना एक्जिस्टींग स्टेक होल्डर कोण आसा म्हणजे वी आर ऑल्सो एन एक्जिस्टींग स्टेक होल्डर. फाल्यां सकाळीं आउटसोर्स केल्ल्या मनशा कडेन 10 बार्जी आसल्यो, तेणी हाडल्यो दुसऱ्यो खंयच्यान आनी आमकां बिजनेस मेळूंक ना जाल्यार अवर क्लेम वील बी देअर फॉर बॉक्सायड इज टू हँडल देअर. बॉक्सायड एक व्हडली बोट जर 2 लाखाची बोट आयली जाल्यार दे इज टू रिचार्ज इट ॲट वेस्ट ऑफ ब्रे वॉटर up to 1,50,000 and 50,000 days to recharge is the pad number 11. So our claim will be there definitely की आमच्यो बार्जी तुमी घेवपाक जाय आनी त्यो घेतले ही आमकां खात्री आसा. कारण हाच्या पयलीं आमची बार्जी चलयताले आमी ताच्या थ्रू. आमचो बाब मयूर पार्सेकर कमिटी मेंबर आसा, तो ट्रेजरर आसा आमचो आतां नवीन. सो ताच्या थ्रू आमी चलयताले. सो बॉक्सायड आसो आनी दुसरो जनरल खंयचो कार्गो आसो. बट दॅट 10 नंबर 10 and 11 इज स्पेसिफिकली मेड इट फॉर एंड फार्मास्युटिकल मुवमेंट कार्गो. अशें आसा पळय जेन्ना म्हजो ओन फ्लीट आसा आनी म्हजो धंदो आसा आनी पळोवपाक गेलो जाल्यार त्यो बार्जी बंद करून आपल्या बार्जीक लुकसाण करून दुसऱ्याच्यो बार्जी घेवप आनी तो धंद्याचो एथीक न्ही. तरी सुद्दां आमी गव्हर्मेंटा कडेन आमचें रिप्रेझेंटेशन दिता आसतना आमच्यो एक्जिस्टींग बार्जी आसा. फाल्यां आमचे कडेन 30 आसा आनी 30 बार्जी मुंबयच्यान येवपाच्यो हांगा जर बरें जायत जाल्यार. सो आमी गव्हर्मेंटाक एक सांगता की 20 मिलियन टन तुमी करपा खातीर प्रयत्न करात. सरकारान हें कॅबिनेट डिसिजन घेवन केल्लें आसा. आमी पेपराचेर वाचलें की डम्प्स जो आसा ते डम्प्स पॉलिसी करून ते डम्प्सांतल्यान कितें एनवायरमेंट क्लियरन्स आनी कितें क्लियरन्स अशें दिवपाचें आसा ते दिवन चालू करून जाल्यार 100% 20 मिलियन 20 to 25 मिलियन टन जातले अशें म्हाका तरी दिसता. म्हणजे आमी जशें सकारात्मक दृश्टिकोनांतल्यान पळयतात तशेंच आमी सदांच सकारात्मक दृश्टिकोनांतल्यान पळयता. आनी सरकार जेन्ना डबल इंजीन सरकार आसा, वयरूय सरकार भारतीय जनता पक्षाचो आसा, हांगाय सरकार भारतीय जनता पक्षाचो आसा आनी इंडस्ट्री ग्रोथ जर जातले जाल्यार ते बार्ज ओनरांचे जावपाक जाय आनी सगळ्यांचेच जावपाक जाय. तशें वी आर लुकींग इन पॉझिटिव्ह थिंकींग. हांवें न्यूज वाचल्या की ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर ऑफ इंडिया wants to review something about the leases given. So हांगासरले मायनिंग कमिटी म्हणून आसा तांच्यांनी ऑलरेडी कितें रिव्यू करपाक जाय ते गोंयच्यान धाडलेले आसा. सो सरकार खरोखरच बऱ्या पद्दतीन हे मायनिंग 2012 पयलीं आशिल्लें तशें न्ही. रेग्युलरायज मायनिंग, सस्टेनेबल मायनिंग आनी सगळ्या लोकांक जे आतां
सस्टेन जावन उरलेले आसा पळय तांकां तांचो फायदो जावपा खातीर आनी सरकाराचो इकॉनॉमिकली ग्रोथ वाडपा खातीर मायनींग चालू करपाचो प्रयत्न चालू आसा. लिजीस तेंचे दिल्ले आसा, थोड्यांक NOCs मेळिल्ले आसा, थोड्यांनी पयशे भरूंक नासले ते बी पयशे भरिल्ले आसा. आनी नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा आनीकय लिजीस येवपाच्यो आसा. आनी डंप पॉलिसी जी सरकारान केल्ली आसा त्या जर डंप पॉलिसीचो स्टार्ट करीत जाल्यार आमकां भरपूर आनी भरपूर फायदो जातलो अशी तरी आमकां आशा आसा.